गाइस वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आहा? सगळी बरी आहा. हांव बी बरें आहा. आनी आयज तुमकां ही वीक रेसिपी हाडल्या पोक रोस्ट. आनी ती रेसिपी रिक्वेस्टेड रेसिपी जाल्यार म्हाका उगडा आसना. कोणें मागलोली बाहीन जाल्यार म्हाका उगडा आसना. आनी काल एकली मारिया लॉड्रिगीस म्हणून रेसिपी मागलोली म्हाका कोणें. आनी नांव वाचलोलें ताणें पोक रिलेटेड रेसिपी मागलोली. सो म्हाका उगडा आसना तरी पोक रिलेटेड कसली रेसिपी मागलोली ती. आनी हांवें स्क्रीनशॉट मारून हांव विसरलें. आनी आतां आनी म्हाका तो आतां ते म्हाका कमेंट मेळना आतां पोकाची कोहली रेसिपी मागलो ती तेणें म्हाका कोणें. सो हांवें तुमकां पोक रेसिपी घाल्या. सो स्टार्ट करता. हे दुकराचे मांस आसात कुत्ता ते मीठ लायता. अशें न्हू खावता न्ही. अर्दो किलो हाडला. लसणीचो पेस्ट 1 किलो. मीठ लावन दवरला. आतां मसालो काडटा. दुकराचो रोस्ट मास करून दाखयता. तेजो मसालो हो. हें आंबट रोस्ट मासाक आंबट मिरयां तिखीचो तिखीचो घाला 2 कुडके घाला तिखीचे. जिरे कालाफ्रा आनी ओजीचो पिठो. हें आतां इतलें वांटा आनी दाखयता तुमकां. 3 कांदे घाला आनी 2 टमाटां घाला आनी 5 मिरसांग घाला. वाटला ते सगळे आसादाचो मसालो सगळो लावन दवरता. मागीर कोंडान सुट्टा. आता हे मांस घालता आनी तेतून स्लो गॅसीर शिजयता. उदक कांय घालना. हे काश्मीर मिरसांग घालता थोडं. chilli konkani. असं स्लो गॅसीर शिजयला. उदक कांय घालूंक ना. सारकें स्लो जाल्या उपरांत मागीर दाखयता तुमकां. आतां कोंडान भाजला हांवें बरें सारकें स्लो हेचेर गॅसीचेर. आनी आतां एक कवर उदक घालता. ग्रेवी जाय न्हू. गरम उदक घालना आनी थंड घालूंक ना. भाजला पळय सारकें भाजून येयलें सारकें.
तो कितले असा जायचा कापडला आणि आता मस्त गरम करता आणि फक्त मागीर हितून काडटा आनी दाखयता तुमकां हे आतां हांवें आसा हांव करता ते भाशेन तुमकां दाखयला जाय ते भाशेन करूंक जाता तो तांबडो मसालोय घालूंक जाता नागरीचो हांवें तुमकां हांव करता न्हू आसा सगळोच दाखयला तुमकां असो केल्यार मातसो बरो दिसता पळोवपाक सगळें तांबडें तांबडें जाता न्हू तें देखाला आतां मातसो हें करता हातुरला न्हू तो मातसो गरम करता रोस्ट रेडी आ मम्मीगे स्टाईल पोक रोस्ट केला आहे हांव करता तसोच तुमकां दाखयला करून तुमी करून पळया आनी मागीर म्हाका सांगा